दिसता आम्ही आज सगळ्याच्या हांगा आयल्या ते जिताच्या मोगान आयलेच, पण आज एक फ्लेवर तुम्ही सगळ्यांनी मांद्रेकरांनी तयार करून दिलो which adds to the whole kitty of making this food and cultural festival a huge success. So सगळे पेडणे भाव आणि भयणींक पहिले म्हजो मनांतल्यान काळजांतल्यान तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टान हो आज फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल एक बरो सक्सेस जालो. एक कार्निवल हांगा येवचो आणि ताच्या खातीर ताणें कार्निवल जेन्ना ऑर्गनायज केलो आपल्या कडेन वी हॅव ऑल्सो सपोर्टेड हिम आणि आज जशें कार्निवल सोंपता तशेंच 3 दिसांची आमची आज फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल सोंपता. फाल्यांच्यान लँड सिजन स्टार्ट जाता. जिताचे मागण्यो खूब आसात, डेव्हलपमेंट जावपा जाय, हें जावपा जाय आनी एखादी तो सारको आसा कित्याक मांद्रे मतदारसंघाक एखादी ती गरज आसा आनी आमचोय प्रयत्न आसा की जाता तितलो ताका हेल्प करप आनी मांद्रे मतदारसंघ एक बरो टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाक ताका कितें हेल्प जाय ते ह्या फोरमांतल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन ताका हांव प्रॉमिस करूंक शकता की कितें डेव्हलपमेंट ताका जाय फ्रॉम टुरिझम पॉयंट ऑफ व्यू वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक विवा कार्निवल म्हणटा आसतना आज फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल लास्ट दीस आसतना ताजी एक मागणी आसा की एवरी इयर हे फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल हांगाच आसचें. म्हाका दिसता मागणी योग्य आसा. ह्या वर्साची फुडल्या वर्सान तुमकां प्रॉमिस करूंक शकता की फुडल्या वर्सा मांद्रे मतदारसंघात फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल जातली. आनी एक आमी समवेअर अराउंड एप्रील रामपोणकाराचे फेस्ट आसा, अ ट्रेडिशन ऑफ आवर फिशिंग कम्युनिटी विच इज टू बी शोन टू द वर्ल्ड. आणि ती रामपोणकाराचे फेस्ट एखादी मोरजी आणि मांद्रे दर्याच्या किनाऱ्याक खंय तरी अशें हरमळ जावं खंय ह्या जाग्यांचेर आमी वी विल कम विथ दॅट फेस्टिवल which will give everybody a chance to come and not only display their culture and tradition but also attract the world with the rich heritage that Goa has.